मोगाच्या भावा भयणींनो, ही भिरांकूळ घडणी आमच्याच गोवा शहरांत साबार वर्सां फाटीं घडली. एक तरणाटो, एक नवो कुटुंब आसलो. ताका देवान एक धाकटें भुरगें दिलें. हें देणें पळोवन हो धाकलो कुटुंब खुशाल जालो, दादोशी जालो. पूण खोटा हे भुरग्याचो बापूय एक्सिडंट जावन भायर पडलो आनी मागीर ताची पोतीन खूब निराशी जाली. इंतेर केल्या उपरांत ती आपल्या पुताक भुरग्याक आपल्या आवयशी घेवन गेली. खूब निराशी. तिच्या मनांत एकूच विचार आसलो, देवान म्हाका खास देणें दिल्लें व्हरकार, कित्याक ताणें ताका आपणाशी व्हेलो. संवसारांत आतां शिवूंक कसलोच फायदो ना. पूण निराशी जावन ती आपल्या आवय बापूयक अशी म्हणूंक लागली, कित्याक हें संवसारांत जिवचें? देवान दिल्लें देणें तें देवान परतून व्हेलें. मागीर ते कुटुंबान हो रस्तो काडलो. आपल्या धाकट्या भुरग्याक पोटाक बांदून तिणें आनी तिच्या आवय बापूयन बांयत उडकी मारली आनी आपलो जीव घेतलो. म्हजे भाव भयणींनो, असल्यो घडण्यो आतांय घडटात. आमी जायते फावटी वाचता पेपराचेर, जेन्ना एक 10वेचो 12वेचो भुरगो नापास जाल्यार तो आपलो जीव घेता. तसोच मोगी, तो त्या मोगयान फसलो जाल्यार तो मोगी आपलो जीव घेता. भाव भयणींनो, असलीच खबर आमी आजच्या वाचप्यांक मेळटा. पयले वाचपाक आमी एलाजाची खबर आयकल्या. तो खूब निराशी जालो. कित्याक जायत? कित्याक त्या वेळार राज्यांत आसलो आहाज जुदेव लोन केलें. जेझेबेल ही ओनभावाती अनेक अशें करून तिणी जुदेवा मदें ओनभाव रित्यो चाली हाडलेल्यो. हे पळोवन जायतो लोक वायट रस्त्यार चलतालो. देखून एलायजा जेझेबेलाच्या प्रवादा मदें एक आव्हान दिवन, तें आव्हान कसलें जायत? सर्वेस्पर कोण? हू इज ऑलमायटी? तांकां सगल्या ताच्या प्रवाद्यांक हरयता आनी ताचो जिवूय घेता. ही खबर आयकून जेझेबेल रागार एलायजा जीव घेवंक तयार जाता. देखून एलायजा आपलें घर सोडून अरण्यांत वेता आनी म्हणटा, आतां कसलोच फायदो ना ह्या जिवीत सारूंक, कित्याक म्हज्या फाटल्यान ही बायल म्हाजो जीव घेवंक तयार आसा. तेन्ना सरेस्पर ताका सांडिना. देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमी आयकलां आजच्या वाचपांत सरेस्पर ताका उंडो दिता आनी म्हणटा, उठ वाट चल. पूण तो चलना पयले फावटी. परतून चड येता, दुसऱ्या फावटी ताका दिता उंडो दिता, उठ वाट चल, फुडलें जिवीत सार. भाव भयणींनो, निराशीपण आमच्या जिविताचो एक भाग. तो आमकां केन्नाच सांडचो ना. कित्याक एक भाशेन आमी रस्तो चलतना निराशपण जावन एकल्याक येता. जायते फावटी म्हणटा हांव हें वावर करूंक खूब प्रयत्न करता. हांव खूब इंटरव्यू गेलां, पूण वावर मेळना. हो आमचो धंदो पडला. जायते फावटी म्हणटा हांव की आमी हें पथक उणें करूं सोदता, बंद सोदता, पूण त्याच पथकाक आमी पडटा. ह्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजूचेर नदर मारूंक जाय. तो खुर्सार आमच्या पासून मेळ्ळा. 3 फावटी जेजू पडलो तेन्ना हो आपलो फुरस घेवन दोंगरा वेताना. पूण प्रत्येक वेळा जेजू उठलो आनी फुडलें पावल मारूंक लागलो. तर आमी तशेंच करूंक जाय. आमी पडटा निराशी जावचें न्हय, पूण उठून फुडलें पावल मारल्यार जेजू आमकां आदार दितलो. होच जबाब आमकां एक भाशेन तिसरें वाचपाक मेळ्ळा.
जेजू सांगता जुदेवांक हांव सुर्गेचो हुंडो. ते कितें म्हणटार कसो जायत तूं मनीस. आमकां खबर आसा तुजो आवय बापूय कोण तो मारिया आवय जुसे बापूय ते सोयरीदार आमकां खबर आसा. तूं कसो म्हणटा तूं देवा सगळ्याचो देंवला म्हूण. बाबणे खरेंच जेजू आमचें जिवीत ज्या वेळार आमी ताका भितर घेता थंय आमकां समाधान शांती मेळटा. आनी जी अडचणी आमच्या जिवीत येतात त्या वेळार जर आमी जेजूक उलो मारल्यार जेजू आमकां धीर आदार दितलो. बाबणीन जर आमी हो विचार आमी मनान दवरून जिवीत सारल्यार आमकां आमचें जिवीत खरेंच खुशालभर जातलें. तर देव आमकां केदींच साणिना. देव एके भाशेन आमच्या बरोबर आमचें जिवीत सारता. जेन्ना आमी पडटा आमकां उबारता आनी म्हणटा फुडें वच फुडें वच फुडें वच. तर खास आमी हो विचार मनान दवरया आनी आमचें फुडलें जिवीत सारूंक दर वेळा आमी जेजूक आपणावया. मांस रगत पिवचें आनी भितरली शक्ती ज्या मेळटा खरेंच आमचें जिवीत सारूंक आदार मेळटलो. पापसा फ्रांसीस म्हणटा हो सुर्गेचो हुंडो एक स्पिरिच्युअल नरिशमेंट भितरली आमकां शक्ती दिता म्हणटा. आज खास करून आमच्या पासत आमच्या कुटुंबात पासत मागूया. जेन्ना आमी निराशे जाता तेन्ना आमी जेजूक उलो मारया आनी जेजू आमकां सांबाळटलो आमकां शांती धादोसपण दितलो.